आधी बॅग दिला ते वेलकम बॅक टू अवर व्लॉग. सो आता मातशें कितें काम आहा तें मातशें भायर करून येता. बाय आई बीन सगळीं आहा. सांजचे आमी भायर सरतले. मातशी आउट ऑफ गोवा वयता. एक बर्थडे आहा सेलिब्रेशन. दीदी रावता पळय थंयचे ते नेबराचे तेच्या भावाचे चेड्याचो फर्स्ट बर्थडे आहा. खूब फावटी तो आपयताले आमकां ती तेंच्या घरा लायक चवथीक हेका तेका सिंधुदुर्ग त्या सायडीक. सो आमी वयतली म्हणून हांव पावोकूच नासलें तेंगे. पयलीं वचना मागीर प्रेग्नंट जालें मागीर बाय बीन आसलें मागीर धाकटें आसलें हें तें करून पावोकूच ना वचूंकूच ना. सो सांजचें वचपाचें आहा. दीदी आहा दीदीन सगळीं आमी वांगडाच वयतलीं. सो तेच्या पयलीं म्हाका आतां कपडे कितें काडून बायचें कितें आसा तें सगळें कितें आहा तें पळोवंक जाय. आनी सांजचें मागीर पळय आमी मागीर डायरेक्टली थंय दीदील्या त्या सायडीक लागीं थंय. सो थंय रावतलीं आनी पळोवया कशें कितें तें. हांगासर पपाय जाला तन्ने आहा व्हडलें जालां पण पिकोना आजून. आनी मोगऱ्याचें झाड आसलें म्हाजें जावना. हें जाला एक कळो फुल्ला. सो रयराई देवीची जात्रा बीन सो त्या टायमार म्हणजे सिजन आसता तें कळी फुलता. आदी येयलो रे कसो येयला सायकल घेवन. सो आदीची सायकल आसली मामागे ते तो सायकल घेवन आतां येयला दमत सारको थकोन. कसो मम्माच्या वांगडा गेल्लो सगळें कशी तो सायकल घेवन येयला. त्या सारकें भितरच लाय समते आतां एक सांजचें नासचें ना आमी हांगा. सो चल आतां पळयता म्हजें काम चाललें वचोन येयलें हांवें ब्रेकफास्ट करून आसलो. तूं च्या बीन पिलो कितें खाल्लें? ऑमलेट पाव वेरी गूड. सो कितें खाता बीन आमी आनी मागीर खाता सगळें रेडी करून जाय पॅकींग करून जाय. बायक हें हाडलें काकडी आदी ताका चाळोवन घालता मुद्दाम न्हू रे बाबा भैया खा बायक गरम जाता म्हणून अशे कपडे घातले मातशें बरें गरमे खातीर. चल बस बाबा तूं आनी खा चल. सो बायचें जेवण जाल्यार बायक बरयता. कितें कोको बीन लागना हेका आयकना मातशें काम कर हें तें कर म्हणटा आपलें सगळें रेडी बीन करपा फकत. आनी हें लायता कार्टून टी व्ही लायता न्ही बाबा. कितें लायता रे बाबा भैया? कोको लायना पोको लायता. म्हाजो खड्डो पळय एप्पल लायता ना. सो म्हणजे इतली शंकर आनी मम्मी आसतली घरा आसतली. शंकरूय आहा न्हू सो त्या खातीर चल माम करया मरे आतां. सो जालें तर बायक बरयता तेजें जेवण जालें दिसता. ते सुंगटां घेतलेलें आनी बांगडे घेतले. सुंगटाची कडी कसाले बांगडे फ्राय कसाले जालें आसता तेजें. पयलीं हुआ खाना हाँ हो गया. सो आज स्पेशल काय करना बेश्टी सुंगटाची कडी केला. हाँ इस पे थोड़ा डाल सकते हैं. बैण्याची कडी केला. प्रॉन्स के इसमें थोड़ा डाल सकते हो. प्रॉन्स करी केला आनी हांगासर बांगडे तळला आनी अर्नी सॅलड रेडी. इसमें भी थोड़ा धनिया पत्ता डालो. आधी मँगो जेरी केलेली जाला हे पळय. सो काल खावकूच नासले काडूंक नासलें आतां ती खावया पळोवया कशी आयला ती. टर्न मारून घेता चेक जाता फुल. सो टर्न मारता पीसीस करतना खाता. आनी आतां आमी सगळीं जेवण जाली. जिजू जस्ट येयला. जिजू आतां डायरेक्टली दीदी काडूंक वता. जिजे हाफ डे कामाक गेला. आई न्हांवपाची उरला आदी न्हांवपाक गेला. दादा म्हाजी जॅली नायसता रे बाबा. काय जालें रे हांगासर म्हाजी जॅली तुटली सारकी जालां पूण तुटली बरें. सो ही अशेंच बेश्टे कट करून खातात येयलेली. सो आतां आमी रेडी जाला आनी मातशी लेट जालो. आतां पयलीं सर्व जायत येयली. सगळें सामान भरता आतां सद्या आमच्या बॅगा बिगा. गाडी लेट येयली. सगळें एडजस्टमेंट करता आमी समती रेडी जाला. आमी रेडी जावनूच वयता समती बर्थडे. आमी चिंतलेले म्हणजे लेट जाल्यार भायल्या भायर हे खंय तरी बेगीन पावतली म्हणून पण मागीर रेडी जालें. हे पळय हें कितें गो कितें जालें दीदी लिपता अशें फाटल्यान. आं हे पळय कितें जालें पळय या रे हाँ दार बंद केला म्हणून या पळय आई रेडी जालें दीदी बीन रेडी जालें हे पळय आनी हांवूय रेडी जालो फास्ट फटाफट. कशें कितें जालां रेडी देवन खबर ना कशें आं रे सो एक बारीकसो जोक जालो. आतां वयताय बरें कित्याक तो एक बारीकसो जोक जालो. आधी जायले टी शर्ट बीन वयर केल्लेले. बाय न्हिदलेले बायक बेश्टे डायरेक्टली कपडे घातला. सो बर्थडेचे मागीर खंयचे बरें घालता तेका मागीर घालतले. चल पळय बायक आजून गळ्यान तीक बी तीक काय घालना तशेंच उठोन हाडला डायरेक्टली न्हू रे बाबा. वयता तूं हॅपी बर्थडे वयता. सो चल आमी बसोन की आदीक फाटल्यान घालतले फाटल्या सिटार. सगळे एडजस्ट कर. वयर पान दवरला कितें रे डेकोरेशनाक न्हवऱ्याची व्हंकलेची गाडी आसता तशी
आधी पुढे पहिला पान दवरला ते तुम्ही लग्नाक वयतात खंय दिसता बर्थडे वयता कित्याक ओपन करतले फाटल्यान कितें दवरूंक जाय आमचे पळय सगळे कितले सामान हाय तुजे बॅग दवरूंक जाय सगळें जालें पळय एडजस्टमेंट तरी जावना बायचे नॅट बीन सगळें घेतला दिदीगे मच्छर बीन खायतले रातच्यो ना मुगो सो तरी सुद्दां घेतला बेश्टे इन केस आसत बिसत जाल्यार घातला आमी घेतला सगळें राव नका असं चल आमी आतां केन्ना पावतली खबर ना 2 वरांची वाट दिसता दिदीक मदीं घालता बायांनी आदी फुडें बसला बायांनी आदी खंय बाय आनी जिजू आदी खंय आदी व्हरना रे आदी सदांच्या भशेन आदीक फाटल्यान गजब बेइज्जती है सॉंग स्टार्ट व्लॉग 1 1 वर झालं आता आम्ही बाहेर 7 झाली आता आम्ही खंय पावला जाणा खंय पावला जिजू आमी अजून पाण्या पावना पाण्या पावना आणि पाय पुढे बसला डेस्कटॉपार बीन पाय धरलो म्हणे पाय पुढे कितें करता मस्ती करता स्लो आता पोलीस असो की राव सो आता पोया आम्ही बाने पावना चेकपोस्टार पावलीस तो असरा खंय म्हणटले हा पप्पा कितें करता गो बाय खंय बोर्ड सगळ्या रत्नागिरी 187 किलोमीटर वयता आमी मुंबय वयता न्ही फ्रांसी 592 किलोमीटर 529 मुंबय चला आयज आमी मुंबय वयता चलो गाय चलो मुंबय अरे त्याची मुंबई इंडियन्साची मॅच पण फ्रांसी आधी म्हणटा समजी खंय मुंबय इंडियन्सची मॅच पण येवया खंय आय कितें म्हणटा वे खड्ड म्हाजो या म्हणटा मुंबई वयता मुंबई हय मुंबय वयता म्हण बाबा पाप्पा वयता एप्पल हाडूंक वयता न्ही बाबा इतल्या पयस हा मनाली गावतलो मुंबई न्हू चल मनाली या तर बाय उद्याच्या जिजीत कडे बसले फुडें सो फुडें आहा ते फाटल्यान काय येवना आनी कितें उलयता आहा सॉंग म्हणटा कितें म्हणटा भजन रे बाबा सॉंग रे आरती दिसता फाटल्या पैकी कपडे घातले बायक आणि मस्ती करता पळय ते आणि कोण आधी कॉपी दे जा रहे हो ना वीडियो ड्रॉप वाले को थोड़ा जल्दी निकालो उनका 4:30 बजे तक वो लोग ट्रेन का ट्रक रे ट्रक पास वयता ट्रेन का ट्रक पास वयता काय म्हणटा आम्ही पावले आता खंय पावले आम्ही दूर पावले म्हणटा आम्ही पावली पिली गेल्ली परत थंय रावली सॉफ्ट ड्रिंक बीन पिल्या आणि परत येयला आम्ही बायकचे जेवण बरोबर थंय गर्दी आहा न्हू सगळ्यांना बायक फिट करतले म्हणून तेका खिचडी करून हाडलेली हे बे सद्या पयली पोटोवपा मागीर विटोवपा न्हू रे बा बेगीन पिया तर मागीर आतां गेम्स बीन स्टार्ट जावपाचे आसा सो सद्या ताका बरयता आनी वयतले आतां आमी बाबा कितें करतलो तो हॅपी बर्थडे कहो करतलो दाखय बघा हॅपी बर्थडे कहो करतलो हॅपी बर्थडे कहो करतलो दाखय हॅपी बर्थडे कहो करतलो सर्वांचे मनापासून आमच्या राहुल परिवाराकडून मनापासून आभार मानतो. सो आता केक कटिंग बीन जावपाचें हांगा अजून जावना सद्या गेम्स बीन खेळपाचे आसा अजून सद्या 11 बर्थडे बॉय दीदी कितें करचोंक रावला एनाउन्समेंट करूं
चालले बोलले चांगलाचं केक कटिंग पण झाला तर आम्ही बाहेर जातो मागच्या आम्ही बाहेर बॉलाने खेळता जेवायचं जाते तर बा दोर घर बाय होय ना आधी भैया दिनार ते आधी भैया दिनार सो आता ती गेम खेळटाय बरेचशी आणि बाय बांगा खेळटा बॉल बाय खेळटा रे तर तू बॉलाने खेळना तर बुग्गी खेळटा तर जिजू बिंजू होता आता सध्या बाबा तुका मातीत किती खेळायला रे पाक केलं ए पापा रे पापा रे पे सगळं पापा रे पण पापा बाबा चल खेळी कर चल खय रे सो बाई खेळताय प्या तू दिसता मध्ये With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. आधी You तू don't घे understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wrong. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not. अबे निशान समाधान माझ्या भावाचं चॅनलचं बड्डेचं समाधान आहे बिझी तो फोटो मला बापायचा गेमी चलता आवाज येतो ना सो आता हायवेचे आम्ही रावलेले कितें खावपाक थंय आमी फास्ट येवपाक जाय टायम जाता म्हणून येयल्ले आमी एक्चुअली डायरेक्ट दिदीगे वचपाचे आसले सो आतां म्हटलें हांगात कितें खावन या समजें दिदीगे वयचे ना डायरेक्ट घरा या म्हणटा फ्रांसीस हांगा येयला आतां विसावान पळय कितें घेता खातली भूक लागली म्हणून कित्याक आमी डायरेक्ट दिदीगे वयतली तशी म्हणून आमी रावना आसली थंय खावपाक जेवपाक बिवपाक सो पळय आतां कितें फ्रांसीस खंय गेला पळय ऑर्डर दितले खातले आनी आमी डायरेक्ट हायवेच न्हू म्हणून दिदीगे वतना डायरेक्ट आतां घरा पळोवया फाल्यां प्लॅन कितें तो सो आमी हांगा जेवपाक बरो एम्बियन्स बरो आहा भायरूच बसला आमी सिटींग अरेंजमेंट बरें आसा पळय अशें घेता येयले साहेब आमचे येयला मटन सुका आनी बिरयानी सद्या येयला बायक टेबल न्हू हें केदें व्हडलें आहा ना चड व्हडलें आहा हें पळय चड व्हडलें आहा बायक न्ही पनीर सुका घे म्हणून आयकनात पनीर सुका न्हय मटन सुका फ्रांसाचे फेवरेट बिर्याणी दे फ्रांसाक आवडलें मटन म्हणून कितें जालें रे फ्रांसान आनी एक मटन ऑर्डर केलें कितें जम मारली पुण्या हांगा एक माजो आसा हेंच्या हांगा सो हे स्पेशल आदी घाल म्हाका आदी कशें आसलें जेवण बरें जालें हां बरें लागलें तुमकां गो हां जेवण बरें लागलें आसलें न्हू खंय गो मेव खंय रडटा गो दिसचें ना तुमकां आसरा उठोंक ना म्हणून सांगणारे सकयल उठोंता म्हणून आसपाक बाय न्हिदला ना बाय हांगाच आसपाचें आसलें सारकें माव करीत बाय न्हिदलें बाय जे न्हिदपाचे बेगीन एक स्टोरी आहा हें कितें येयला कितें ऑर्डर केल्लो जिजून सोलकडी येयला आपल्यान अरे वा फलोडा भशेन दिसा म्हणला